काल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक 40 रिपोर्ट आयले. 40 रिपोर्ट 122 सॅम्पल पुण्या लॅबोरेटरीन धाडिल्ले. सो जे पॉझिटिव्ह कोवीड केसीस आसता तांचे रिपोर्ट धाडिल्ले. तातूंतले काल सेकंड टायम 40 रिपोर्ट आयले. तातूंतले 38 म्हणटात ते डेल्टा व्हेरियंट चे केसीस सापडलेले आसा आनी 2 म्हणटात ते कापाचे. सो आयज मेरेन आमी जर पळयत जाल्यार 73 रिपोर्ट आयल्यात आनी तातूंतले डेल्टा व्हेरियंट म्हणटा तो 87.67% ह्यो आमच्या गोंयांत सांपडलेलो आसा आनी जस्ट 10.95% म्हणटात तो कापा व्हेरियंट. आनी एकूच केस आयज मेरेन आमकां सांपडल्या ती आल्पा. सो आमी जी सेकंड वेव जी पळयली आयज मेरेन ती सगळी डेल्टा व्हेरियंटूच ताका रिस्पॉन्सिबल आहा अशें स्टेट एपिडेमॉलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकराचें म्हणणें आसा. सेकंड थींग आमी जर पळयत जाल्यार मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान जे मायनर मिनरल आसता तांचे खातीर रूल एमेंड केले आनी भायल्या स्टेटींतल्यान जे कोण रेंव खडी नाजाल्यार चिरे हाडटा तांकां आतां फीज भरची पडटली. एक म्हटल्यार जर कोण पयलीं हांकां फी नासली तांकां आतां तांकां एक प्रोसेसींग फीज म्हणून भरची पडटली. सपोज जर कोणूय जर मनीस ताका जर खडी नाजाल्यार रेंव हाडची पडटली जाल्यार ताका एक तर 500 रुपया भरचे पडटले आनी पास काडचो पडटलो. मायन्स डिपार्टमेंटाक हे पयशे भरचे पडटले. सपोज जर ती व्हडली जर ट्रक बीन आसत जाल्यार ताका 1000 रुपया भरचो पडटलो आनी हो पर व्हेहिकल म्हणजे प्रत्येक गाडये फाटसून तांकां पयशे भरचे पडटले. आनी तांकां पयलीं परमीट काडचें पडटलें मायन्स डिपार्टमेंटान. मागीर मायन्स डिपार्टमेंट ते परमीट बॉर्डरीचेर धाडटले चॅक पोस्टाचेर आनी मागीरूच ती एंट्री करपाक व्हेहिकलाक स्टेटीन मेळटली. आनी एक खबर म्हटल्यार बॉर्डरीचेर सद्या आरोग्यम जी पॅथो लॅब आहा तेंच्यांनी चॅकींग स्टार्ट केल्ली आसा. जो कोण भायरच्यान येता जो ट्युरिस्ट आसूं नाजाल्यार आनीक कोणूय आसूं कामा खातीर येता ताचो टेस्ट केलो वता. एंटीजॅन टेस्ट ती 270 रुपीज ताका पडटा. आनी ही सगळें टेस्टींग कित्याक जाता तर डेल्टा प्लस व्हेरियंट जो महाराष्ट्रांत जो सांपडला सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांत त्या खातीर हे सगळें स्क्रिनींग आनी टेस्टींग चालू आसा. आनी सद्या जे काणकोण पेडण्या पत्रादेवी मोल्या हे एरियेन सगळ्याक टेस्टींग चालू जाल्लें आसा. थायरो केअर म्हणटात ती लॅब अजून टेस्टींग स्टार्ट करपाची आसा. फक्त सद्या तरी आरोग्यमूच करता. दुसरें म्हणजे सीएमाक जेन्ना विचारलें की सीएमान जो आतां पळयला की आमी कर्फ्यू वाडयल्लो आसा आनी एका विका खातीर आनी फुडें कर्फ्यू वाडोवपाक येतलो काय ना ताचेर सीएमान सांगलें की सिच्युएशन पळोवन जर सपोज हे 7 दिसान कितें नॉर्मलायज जालें जाल्यारूच कर्फ्यू काडपाक येतलो अशें तेंच्यांनी म्हणलें ना. फक्त इतलें म्हटलें की रिलॅक्सेशन दिवपाक येतलें. सो एक वेळ कर्फ्यू वाडोवंक शकता अशें सीएमान जें कितें सांगलां तातूंतल्यान दिसून येता.